मोगचनो कार्मेल किरणा खातीर सकाळीक सवालां म्हणली कार्यावळ चलोवन व्हरूंक तुमचे मुखार आसा हांव मानू बंटवळ. तुमकां म्हजे प्रणाम. आमच्या बोवारी घडोवन आसची सकाळीक सवालां घेवन हांव तुमचे मुखार तवळ तवळ येतलो. आमच्या सवालांक थोड्यो जापी सोदूंक, दुबाव नितलावंक, परिगत सुदरावंक आमच्या हातांतल्यान जावचे प्रयत्न करचे हो जावन आसा उद्देश ह्या कार्यावळीचो. तुमची सवालां आसल्यार तुमी आमकां कळोवयेत. आमी आज CAA, NRC, NPR ह्या विशयांत थोडी जाणवाय जोडूंक प्रयत्न करया. मानेस्त लायनल आरान्ना आमच्या मंगळूर कातोलीक कुटुंबांतले एक थीक म्हळ्यार म्हजी सूख जावची ना. सादो दिसता तरी तो एक प्रतिभावंत मनीस. तो भोव बुदवंत, जाणवायचे भंडार, वृत्तेन तो एक चार्टर्ड अकावंटंट जावन आसा. त्या भायर ताणें कानुनांत सनद जोडल्या. तो वकील जावन ताणें वकालत केल्ली आसा. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट हाच्या कॅलिकट, इंदोर, विशाखपटना ह्या संस्थांनी तो कन्सल्टन्सी फॅकल्टी जावन वावुरता. आमच्या मंगळूर DSCच्या आर्थीक आयोगाचो सांदो तशेंच सेंट जोसेफ इंजिनियरींग कॉलेज मंगळूर वा मंजूर हाच्या गव्हर्निंग कावन्सिलाचो सांदोय तो जावन आसा. देश विदेशांत व्यापारा विशयान प्रस्तुत परिगती विशयान ताणें उपन्यास दिल्ले आसात. मानेस्त लायनल आरान्नाक कार्मेल किरण तर्फेन स्वागत करता आनी हें समालोचन आरंभ करूंक हांव तांची परवानगी मागतां. सर, तुमचे लागीं म्हजे पयिल्ले सवाल अशें आसा. CAA, NRC, NPR म्हळ्यार कितें? CAA म्हळ्यार सिटीजनशीप अमेंडमेंट एक्ट 2019. हें सिटीजनशीप एक्ट 1955 हातून आसा. सबार पटी ताका अमेंडमेंटां केल्यात. आतां हें अमेंडमेंट आयिल्लें लेटस्ट 2019. ते अमेंडमेंट म्हणटना एकत एक्ट थोडे डिलीट करवेत, थोडे ॲड करवेत, या थोडे सेंटेन्स काडवेत, नवे सेंटेन्स घालवेत, वर्ड्स हें करवेत, सबस्टिट्यूट करवेत. ओके. आनी तूं घालें आमी सांगल्यार आनी तूं 1-2 प्रोविजन्स हाडल्यात, नवीं प्रोविजन. ओके. ही खंयलीं प्रोविजनां म्हूण समजूंक तूं इल्लेशें फाटी वचचें पडटा. आतां सिटीजनशीप एक्ट 1955 कसो एक मनीस ह्या भारत देशाचो सिटीजन जावं येत म्हणून दिला. ओके. यू कॅन बी अ सिटीजन बाय बर्थ. जल्म आल्यार हांगा तूं सिटीजन जाता. ओके. तूं हांगा सड्ड वेळ रावल्यार आनी गोवोरमेंटाक एप्लाय केल्यार तुका सिटीजन जावं येता. वी कॉल इट एज अ प्रोसेस ऑफ नॅचरलायझेशन. लॉंग रेजिडन्स इन इंडिया बिकम्स नॅचरलायझेशन. ओके. मागीर थोडे आसात रजिस्ट्रेशना वरवीं जावं येता. या तूं ह्या देशांतल्यान भायर आसाय मात तुजो बापूय हांगा जल्माल्लो देखून तुका एक सिटीजनशीप दिवं. नाजाल्यार आतां आमी इंडिया वचून आनी एक खंयच्या देशाक आमी एक एनेक्स केल्यार म्हळ्यार वी टेक ओवर टेरिटरी. द सिटीजन्स ऑफ दॅट टेरिटरी बिकम सिटीजन्स ऑफ इंडिया. अशें पुरो आसा त्या सिटीजनशीप एक्टान. आतां हे एमेंडमेंट खंय आयलां म्हळ्यार द एमेंडमेंट हॅज कम फॉर सिटीजनशीप बाय बर्थ. ओके. आनी सिटीजनशीप बाय नॅचरलायझेशन. फस्ट काल जालें म्हूण सांगल्यार 1986 एक एमेंडमेंट आयिल्लें. हांगा आयकलो जल्माल्लो मनीस सिटीजनशीप जायची जाल्यार ताची दोगांय जाणां पेरंट्स शूड बी सिटीजन्स ऑफ दीस कंट्री. 2003 परतून एक एमेंडमेंट हाडली. Parents have to be one parent has to be a citizen of India, but the other should not be an illegal migrant. 2003. Now, illegal migrant म्हळ्यार कोण आतां इंडियाक आयिल्लो पेपर नासतना आयिल्लो. ओके. हांगार एक लायिल्लो मनीस ताचे कडेन पेपर आहले बट ते पेपरांचो वायदो जाला अँड ही हॅज कंटिन्यूड स्टेईंग इन इंडिया. ही बिकम्स एन इल्लीगल migrant.
आतां फॉर अशें आसता एग्जाम्पल थोडे आतां पाकिस्तानांतल्यान आयिल्ले आसात या बांगलांतल्यान अशे आयिल्ले आसात. वय ते कांय जालां म्हणून सांगल्यार आतां पाकिस्ताना वट्टूक आमकां एक 3000 किलोमिटराची बॉर्डर आहा. हय बांगलादेश वट्टूक आमकां 4000 किलोमिटराची बॉर्डर आहा. हय इंडिपेंडन्साच्या टायमार मस्त तेणे गेल्यात. आतां पाकिस्तानांतून हिंदूज आहले पुरा इशन आयल्यात, हांगा आहले थोडे मापळे तिणे गेल्यात. मुस्लिम्स हॅव गॉन टू पाकिस्तान. मीन वायल देर वॉज अ स्मॉल पार्ट ऑफ पाकिस्तान डावन हियर, वी कॉल्ड इट एज ईस्ट पाकिस्तान. त्या ईस्ट पाकिस्तानांतून लोक इशन आयला, थोडो लोक तिशीन गेला, अशें जालें. 1971 वॉर जालो. वॉर जाताना ते ईस्ट पाकिस्तान जालें, बांगलादेश जालें. बांगलादेशात तेदला वॉरा वेळार मस्त जाण इशन आयल्यात. तशें म्हणून 100 जाण आसून पुरो हांगा हय पेपर नासतली. या त्या तेंपार पेपरां नासतली. आतां कशी म्हणी तांणी पेपरां केल्यांत. तांचे कडेन वोटर आय डी आसा जावेत, पासपोर्ट आसा जावेत, आधार कार्ड आसा जावेत, पॅन आसा जावेत, पुरो आसा कोणा सांगूं जायना. मात 2019 एमेंडमेंटान काल घाला म्हळ्यार गव्हर्मेंटान पळय. आतां तुमी ह्या 3 देशांतून आयिल्ले मनीस, अफगानिस्तान, पाकिस्तान आनी बांगलादेशांतून आयिल्ले, आनी समोर्तीक लग्ती जाल्ले. 6 कम्युनिटीज, हिंदूज, जैन्स, बुद्धिस्ट, सिख्स, पारसीज अँड क्रिश्चन्स. पक्कन तुमी इल्लिगल मायग्रंट्स जाल्यार तुमकां आमी इल्लिगल मायग्रंट्स म्हूण करनात, तुमकां सिटीजनशीप दिता म्हूण सांगलें. ताका कट ऑफ डेट दवरली 31 डिसेंबर 2014. 31 डिसेंबर 2014च्या पयलें ह्या 3 राष्ट्रांतून आयिल्ले मनीस आनी ह्या 6 कम्युनिटीजांक बिलॉंगींग टू दी 6 कम्युनिटीज वील नॉट बी कॉल्ड एज इल्लिगल मायग्रंट्स. यू विल बी गिवन सिटीजनशीप मच. तेदलो एक प्रॉब्लम, एक क्वेश्चन लोकांच्या मतींत, ह्यो 3 कंट्री काल्याक दुसरो ना ते. टिबेट आसा, थंय बुद्धिस्ट येता. बुद्धिस्ट आहेत. नेपाळांतून क्रिस्तांव आयिल्ले आसात. तुजें हें खंयचें भुतान इज अ थिओक्रेटीक स्टेट, थंय आसा थोडे दगदुणा. म्यानमारा रोहिंग्या आसात. तें सोड तूं श्रीलंकांतून हांगा आयिल्ले हिंदूंचे आहात. देखून तुवें श्रीलंका कित्याक म्हणून न्हय? काय 30-35,000 श्रीलंकन हिंदूज आर देर इन तमिळनाडू. देखून ही क्वेश्चन लोकांनी विचारूंक सुरू केलें, हे 3च राष्ट्र काल्याक वाय ओन्ली दीज 3 कंट्रीज? आतां दितना आनी एक हें येता, क्वेश्चन येता, मुस्लिमांक कित्याक दिनात? म्हळ्यार 6 कम्युनिटीज डज नॉट इन्क्लूड मुस्लिम्स, सो दीज 6 आर नॉन मुस्लिम्स. नॉन मुस्लिम्स, करेक्ट. तेदला कोणें सांगलें ना सायबा तशें न्ही तें. थंय कोणाक पळय पर्सिक्यूट जाल्ले, दगदुणी दिल्ले, मेळ्ळेले, तांकां मात्र आमी दिवचें. नो, इफ यू आर सेयींग दॅट यू आर गोइंग टू गीव फॉर पर्सिक्युटेड मायग्रंट्स, देन इन दी एक्ट यू शूड मेन्शन द वर्ड पर्सिक्युटेड मायग्रंट. तें ना. तुमी कित्याक दितात म्हणटा ना पळय, तें एक्टांत आसा जें काल्याक दिवचें गी म्हणून, तें ना. आतां सांगल्यार आतां थंय आतां अफगानिस्तान इज अ इस्लामीक नेशन, पाकिस्तान इज एन इस्लामीक नेशन, अँड बांगलादेश इज एन इस्लामीक नेशन. सो देर इज नो चान्स दॅट मुस्लिम्स वील बी पर्सिक्युटेड देर. देखून आमी तांकां दिनात, उरल्यांक दिता आमी. तेदला एक आमकां कालें भोगता म्हळ्यार आतां आमी क्रिस्तांवांचे. आमकां कालें भोगता म्हळ्यार आमकां बायबलान सांगलां, वॉट्स एवर यू डू टू द लिस्ट ऑफ युअर ब्रदरन यू डू दॅट टू मी. देखून आमचे एक सवाल, तांकां कितें सोडलां हिंगा? आतां तुवें एक चिंतून पळयचें, ही पुरो आयिल्ले मनीस आनी पुरो ग्रेस्त मनीस न्ही. हे पाप दुर्बळ लोक, पोटाक गत नातलो, गंजे गत नातलो लोक आयला. ग्रेस्त जाल्यार येनात. आतां तांकां कितें तुवें भायर दवरचें म्हणून आमचे एक सवाल. खंयसर वचून म्हणजे पोट भरता म्हणल्यार एका उद्देशान. आतां तुवें पळयल्यार आतां खंयच्या जातीचे जावन दी, आमकां तें पडून वचूना. कित्याक म्हळ्यार वी आर टॉकिंग अबावट बांदुत्व, वी आर टॉकिंग अबावट ब्रदर, वी आर टॉकिंग अबावट ब्रदरहूड. तेदला आमकां हे भोगता तांकां कितें भायर दवरलें? दुबळो लोक तांकां कितें भायर दवरलें?
आणि आमच्या कॉन्स्टिट्युशना प्रकार दिस पर्टिक्युलर लिव्हिंग आउट वन पर्टिक्युलर कम्युनिटी गोज अगेन्स्ट आर्टिकल 14. Article 14 says equal protection before law, equality for every person who is in the territory of India. It doesn't say for every citizen of India. कोणी मनीस भारत देशांत आल्यार ताका एक रायटा कालें जाल्यार ताका द लॉ विल ट्रीट हिम, द लॉ विल कम टू हिज एड, इट विल ट्रीट हिम इक्वल विथ एवरीबडी एल्स. आणि हे आमचे आमकां इट इज कनेक्टेड टू दी ह्युमन रायट, युनायटेड नेशन्स ह्युमन रायट्स आर्टिकल 7 विच स्पीक्स अबाउट इक्वालिटी. देखून आमकां एक हें बघता मतींत काल्याक दुबळ्या लोकांक तुमी काल्या भायर दवरतात. आनी एक ती डेट 31 डिसेंबर 2014 म्हणटात तुमी, काल्याक 31 डिसेंबर 2014 ताचे उपरांत येवना न्ही, या ताचे उपरांत तुमी स्टॉप केला न्ही अशें आयकूंक मेळटा. आतां हे सिटीजनशीप एक्ट, एमेंडमेंट एक्ट इम्प्लिमेंट जाला, कितल्या जाणांक एक फायदो जायत म्हणून सांगल्यार एक दीस पार्लिमेंटान सांगलें 2016 तेका मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम ही हॅड मेड अ कमेंट, ही हॅड मेड अ स्टेटमेंट सेइंग दॅट इंटेलिजन्स ब्युरो टेल्स अस दॅट मे बी 30,000 and odd such type of people may be there. 30,000 लोक, या 30,000 लोकांक आमी कांय गलाटो करनासतना तांकां आमी सिटीजनशीप दिवयात. ताका एमेंडमेंट करून तें खाली नोटीस केल्यार जालें न्ही. आतां एमेंडमेंट केलां म्हण न्ही, आतां एमेंडमेंट करता. वाय नॉट यू इन्क्लूड एवरीबडी बिकॉज दे आर पुअर पीपल. ते इतलेंच हांव आमकां आतां काम जालां म्हणून सांगल्यार आतां ते प्रोटेस्ट आनी म्हणटा ना ते सगळे प्रोटेस्ट आतां हिंदू मुस्लीम म्हणून जाला. तशें न्ही तें लोक प्रोटेस्ट करता, स्टुडंट्स प्रोटेस्ट करतात, कित्याक म्हणून सांगल्यार इट गोज अगेन्स्ट आवर कॉन्स्टिट्युशन. पूण ह्या आसामांत कित्याक हे मस्त प्रतिभटन जाते आसा. आतां अशें सांगतात की सकड राज्यांक लागू जायना म्हणून. फॉर एग्जाम्पल आसाम, मिझोरा, त्रिपुरा अशे थोड्या राज्यांक ते लागू जायना अशें म्हणटात. पूण हांव आयल्या वरां हांव पळयता आसामांत मस्त प्रतिभटन जाते आसा. आसामांत काम जालां म्हळ्यार आसामांत तुवें फाटी वचत हिस्ट्री वचत. ओके. फस्ट 1951 सेन्सस काडटाना ते इल्ले प्रॉब्लम जाले. प्रॉब्लम जाल्ल्यान कित्याक म्हणून सांगल्यार हे बांगलादेशांतून आयिल्ले लोक आसा पळय, अँड लेट मी टेल यू, बांगलादेशांतून आयिल्ले प्रिडॉमिनेंटली आर हिंदूज. ओके. नेक्स्ट इज मुस्लिम्स अँड देन दर आर चकमा ट्रायबल्स. ट्रायबल्सांक येना कारण रिलीजन ना. हले मस्त जाण आयल्यात ना म्हणून सांगना आतां आयल्यात. आसामांत आसामाच्या लोकांचें एक चिंता कालें म्हळ्यार आमकां एक डिस्टिंक्ट कल्चर आसा आनी आमचे रिसोर्सीस आहात पळय ते इल्लेशे लिमिटेड आसात. सगळ्यांनी हांगा येवन बसल्यार आमकां प्रॉब्लम जाता. देखून आमकां वी डोंट वॉन्ट फॉरेनर्स म्हणटा तांणी यूज केल्लो वर्ड फॉरेनर्स. तर 1951 एक NRC केल्लें, नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशीप ओन्ली फॉर आसाम. ताचे उपरांत तिसऱ्या नॉर्थ इस्ट स्टेट्सांक करीत जें म्हण आहलें मात करूना. एकच पटीन केल्लें NRC नॅशनल रजिस्टर 1951. तशें म्हणटाना 1971 परतून एक वॉर जालो. वॉर जावन ईस्ट पाकिस्तान जालें, बांगलादेश जालें. जाल्यार परतून थंयतावन लोक क्रॉस जावन आयला. अशें म्हणटाना प्रेशर चड जालो. Assam is not very big, it's small, and resources are limited, and they have a distinct culture. देखून तांणी घालें म्हणचें म्हळ्यार फॉरेनर्स आउट. ते खंयच्या रिलीजन कम्युनिटी विशीं तांणी कांय उलयना, तांणी तांचें घालें म्हणून सांगल्यार फॉरेनर्स आउट. मस्त गलाटो जालो. 1979 रायट्स जाल्यात. मागीर थंय स्टुडंटाचें हें जालें, दे वर प्रोटेस्टिंग. ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियन म्हणून एक आहलें. तेतल्या गव्हर्मेंटान आनी तांणी एक डील केली, आमी कशें म्हणे फॉरेनर्सांक काडटा. देखून एक एक्ट हाडलो तांणी, गव्हर्मेंट ब्रॉट एन एक्ट. बट दॅट एक्ट वॉज इन 1983 कितें म्हणून हाडलो म्हाका खबर आसा. बट 2005 इट वॉज स्ट्रक डावन एज अनकॉन्स्टिट्युशनल. तेतलो परतून गलाटो कालो म्हणून सांगल्यार स्टुडंट्सांचो आमकां NRC करचें म्हणून.
नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स केल्यार मात्र कळटा कितले फॉरेनर्स हांगा आसात. आसात 2005 गव्हर्मेंटान सांगलें जायत आमी करता अशें काम सुरू जालें. काम सुरू जाताना तें सोमाकट्ट जावना. हय 2013 कितें म्हणना सुप्रीम कोर्टाच्या मुखार एकल्यान उलयताना ताणें सांगलें आमकां ती कशें ते NRC फास्ट जायचे तुमी बारी स्लो आहात म्हणून. देखून सुपरवायज करना आमी करता म्हणून सुप्रीम कोर्टान सांगलें. देखून 2013 सुप्रीम कोर्टान हें करन कारण तुजें सुपरवायज करना एवरीबडी हू वॉज इन आसाम हॅड टू एप्लाय टू गेट इन टू द NRC. थंय काल सांगलें म्हणून सांगल्यार थोडो लोक 1971 पयल्यान आसलो तांचे वाटूक रजिस्टरांनी पुरो आसात ते वोटर्स लिस्टान तांणी पुरो आसात तांकां पुरो एक सेट ऑफ डॉक्युमेंट्स. 1971 आयल्या उपरांत तांकां आनी एक सेट ऑफ डॉक्युमेंट्स म्हळ्यार ट्रेस करूंक तूं कोण कितें तुजो बापाय खंयच्यान आयिल्लो तुजो बापाय खंय जल्मलो ताजी बर्थ सर्टिफिकेट तशें प्रमाणे मस्त हें तुवें प्रूव करचें. तें प्रूव केल्या लक्षान तूं सिटिजनशीप रजिस्टरा भितर पडटाय. अशें करून 2018 एक लिस्ट आयली फस्ट लिस्टांत 40 लाख लोक भायर 40 लाख लोक भायर. तशें म्हणटाना कोण आंतू कोण म्हळ्यार आंतू बायल मनशां मुसता म्हळ्यार काजार जावन आयिल्ले दुसरे जावन आयले म्हळ्यार आमच्या काजार म्हळ्यार तें तेत्त हाडलें काजार जायनात दिवचे तेन्ना ताणें सांगलें ओके तुमी 2 स्टेटमेंटां हाडवेत विलेज लोकल अथॉरिटीतून आनी कोणातून हाडया. ताणें हाडलें नवी लिस्ट जाली. नवी लिस्ट जाताना 19 लाख भायर पडले. 19 लाखांक आतां तांकां आमी सिटिजनशीप म्हणून करना जाल्यार सिटिजन्स म्हणून करना जाल्यार तांणी डिटेन्शन सेंटर वचप. एंड 19 lakhs इज नॉट अ स्मॉल फिगर. 19 lakhs इज अ व्हेरी बिग फिगर. 20 लाखात म्हणून धरता 20 लाखांक लोकांक दवरूंक एक जागो जाय हां एक डिटेन्शन सेंटर म्हणून केला ताणें. तांतू म्हणे तांकां घाल्या उपरांत तांकां सवलत्यो दिवच्यो तांकां जेवण म्हण दिवचें काण जेवण दिवचें तांकां तशेंच सोडचें गे आख्खा खर्च कितलो. आतां ती NRC करतना लेख कितलें पडलें म्हणून सांगल्यार गव्हर्मेंटाक एका मनशा फाटल्यान 500 रुपया पडले. आतां तूं चिंतून पळय आतां थंय NRC केल्ले एका स्टेटाक 500 रुपया एकल्या मनशाक पडले म्हणून चिंता. आतां सगळ्या भारत देशाक NRC केल्यार कितलो लोक पडूं कितलो पयसो पडूं कोण दिता अशें म्हणटना मस्त चिंतप लोकां मदें हें का लागीं म्हणून. पण हाच्या फाटल्यान काले म्हण एक उद्देश आसा की हें करच्या विशयांत उद्देश म्हळ्यार काल जाला म्हळ्यार थोड्या जाणांचें चिंतप काल म्हळ्यार हांगा हिंदवांचें पॉप्युलेशन उणें जालां मापलांचें पॉप्युलेशन इनक्रीज जालां. तशें जावन हांगा डेफिनेटली भायर तावन आयिल्ले मनीस आसात. त्या भायर तावन आयिल्ल्या मनशांक तांच्या राष्ट्रांक पाटी धाडया. पाकिस्तानांतून आयल्यार तांकां पाकिस्तान पाटी धाडया. अफगानिस्तान आयल्यार तांकां अफगानिस्तान पाटी धाडया. बांगलादेश आयल्यार बांगलादेशाक पाटी धाडया. ही एक रितीचें चिंता आसतलें. तशें जाल्यार कालें करचें. तशें जाल्यार आमी अशें करया ते इल्लिगल मायग्रंट कोण आहा पळय तांकां एक डेफिनेशन दिया. Illegal migrants are not people who have come from these 3 countries and belonging to these 6 communities. They are not illegal migrants. They are citizens. तशें म्हणटाना उरले कोण आसात पळय ते प्रूव करून दिता ते सिटिजनशीप म्हणून सिटिजन्स म्हणून प्रूव करून दिता म्हणून. आतां एक प्रॉब्लम काल म्हळ्यार कोण सिटिजन न्हय म्हणून जालें तो आतां खंय सो म्हणून ताका खंय पाटी धाडटाय म्हणून. आतां फाटी धाडल्यार ताणी सांगितलें आतां तूं बॉर्डरा कडेन वचून तांकां लोटून ताणें घालूंक जायना पळय तांकां ताणी सांगिचें हँड ओवर जायचें. सो some people feel that these one particular class of people will be stateless. देखो न्हू ते प्रॉब्लम सुरू जालें देखो सिटिजनशीप अमेंडमेंट एक्ट करतना तूं अमेंड केलां करेक्ट दीज आर नॉट इल्लीगल मायग्रंट्स दी विल बी सिटिजन्स बट वाय आर यू लिविंग आउट द मुस्लिम्स म्हणून क्वेश्चन which goes against the secular nature of our constitution and which goes against article 14 of the constitution म्हणून चिंता. तशें जावन हे प्रोटेस्ट सुरू जालें.
ते हिंदू मुस्लिम म्हणून नाही ते काल म्हळ्यार वो दुबळो लोक त्या दुबळ्या लोकांक कित्याक भायर दवरतात आतां म्हज्या प्रमाणे हांवें आतां चिंतचें जाल्यार दुबळो लोक आपले एक काल म्हणून सांगता तुमची दुबळी गाय एक पयशांची दुबळी गाय आनी एक मोस्ट इम्पॉर्टंट दुबळां आवट डॉक्युमेंटां ती दुबळी गाय our poor are not only poor in wealth but also poor in documentation. ग्रेस्त मनीस तुका काले म्हणी कर न्हू कितें म्हणी कर कोणाच्या हात पायदान काले म्हणी करता होय पण हांकां दुबळ्यांक एक मुखार वचोंक तो बिरमत होय देखून आतां तुवें आतां आमकां कितले जण आसात तले म्हणून आमकां गुत्तू आतां ते जण आतां कशें फायंड आउट करचें म्हणून सांगल्याक आमी एक NRC करया म्हणून लागलो होम मिनिस्टर NRC सगळ्या भारत देशाक करया म्हणून तितलो आमकां कळटा कितले अशे मनीस आसात ते आतां NRC करचें जाल्यार फस्ट एक नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर करचें पडटा तो नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर करतना आतां सेन्सस लागे आयले देखून तांकां सुलाभ जाता सेन्ससा वेळार नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर करूंक सुलाभ आदले फावटी केला 2010 फस्ट टायम आमी NPR केल्लें NPR केल्लें आनी 2015 आमचे पुरा कोणा कडेन आधार कार्ड आपले तांचे पुरा डेटा परतून तांचो सोमा अपडेट केल्ले ताका आतां तुका आतां पळयल्यार तुजें आसूंक पुरो आसतलें आनी तूं काल NPR म्हजें आसूंक पुरो कोणाचें दुसऱ्यांचें कोणाचें आधार कार्ड कोणा कडेन आसा पळय तें NPR आसा आतां हें NPR इज अ पॉप्युलेशन रजिस्टर पॉप्युलेशन म्हळ्यार कोण भारत देशांत आसा पळय एकत NPR काडच्या 6 म्हयन्या पयले या 6 म्हयन्या उपरांत तो हांगाच आसा जाल्यार भारत देशांत रावूंची ताची पंचायती जाल्यार ही बिकम्स पार्ट ऑफ द NPR. इट इज नॉट सिटीजन्स इट इज युजुअल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया म्हणून घालून हाडलें आनी एक तुमी उडास धरचे इट इज कंपल्सरी मॅन्डेटरी म्हणून घालून हाडलें ओके तें बळ्या हांव डॉक्युमेंटान दाखयना तें करना हें करना म्हणून तें तुजें प्रोटेस्ट तर जिंदी आमच्या घरा विचारतात आमी तांकां स्पंदन करी जस्ट according to the rule yes but you can show I don't want to आतां ताका पनिशमेंट काल म्हण ना आतां कोणें सांगलां पनिशमेंट काल म्हण तुका फायन घालता फायन कितल्यांक घालतात कोणाक घालतात ही पुरा चिंताची न्ही तांकां पनिशमेंट ना आतां कोणें एकल्यान पोर एकलो कोण गव्हर्मेंट ऑफिशलान सांगलें तुमी दाखयना जाल्यार तुमकां 1000 रुपया फायन रुल्सान पळयल्यार तशें फायन ना रुल्सान काल सांगना इट इज मॅन्डेटरी इट इज युजुअल रेजिडेंट्स तो आतां नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर जालें आतां ह्या नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टरांत कोणाक एक तिके डावट येता वो मनीस हांगासो न्ही वो भोवशा भायर तो आयिल्लो कोणाक तो ऑफिसर आहा पळय तो आयिल्लो त्या ऑफिसराक आयिल्लो डावट most probably this man is not of this country. So तो एक ॲस्ट्रिक माग घालता ह्या नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टरांतून तुमी नॅशनल हें तुजें रजिस्टर फॉर सिटिजन्स करचें तेतला हे डावटफूल आहल्यांक आपले तो लोकल रजिस्ट्रार म्हणा तो नांव ट्रान्सफर करच्या पयलें तुका नोटीस धाडटा तर म्हळ्यार हांगा आतां फस्ट ते NPRचें काम करतात पयलें NPRचें काम ताच्या उपरांत एप्रिल 1 स्टार्ट तें तुजें सेन्सस काडटाना यें तुवें एक इन्फॉर्मेशन तुजें तो विचारतात आतां पयलें आदले फावटी आमकां एक 15 क्वेश्चन आहलीं आतां हे फावटी 22 जातात म्हणून खबर आनी एक 100 ॲड करतात म्हणून हे 100 खंयची तुजें मोबायल नंबर कितलें तुजें आधार कार्ड नंबर तुका ड्रायव्हिंग लायसन्स आहा की तुजें पॅन कार्ड असलें विचारतात मात तातूंत एक क्वेश्चन आहा तुझ्या बापायची आनी आवायची बर्थ डेट आनी ती खंय रिसायड जाताली गांव खंय सोदचो म्हणून तें दिचें म्हणा ओके ताका आमचे इगर्जमातेची आमचे वॉल लायिल्ले सर्टिफिकेटांनी बर्थ सर्टिफिकेट ती जाता जायना म्युनिसिपालिटीची जाय आतां तातूंत काल प्रॉब्लम जाला 2013 एका मनशाक बॉम्बे धरलें ताचे वटो पुरो आहलें पासपोर्ट आहलो आधार कार्ड आहलें ड्रायव्हिंग लायसन्स आहलें पुरो आहलें ऑल डॉक्युमेंट्स वर विथ तो
इल्लीगल इमिग्रंट काल करतात म्हळ्यार आमी फस्ट डिटेक्ट करचें डिटेन करचें मागीर डिपोर्ट करचें 3 Ds हय तशें ताका ही वॉज डिस्कवर्ड ओके देन ही वॉज डिटेन्ड ताका डिपोर्ट करचें म्हणटाना ताणें काल म्हळ्यार हांव सिटीजन न्ही म्हणजे इतलें पुरो आसा हांव सिटीजन जाचेर तो कोर्टी गेलो बॉम्बे हायकोर्ट डिक्लेअर्ड दॅट इट इज नॉट सफिशियंट यू हॅव टू प्रूव दॅट युअर पेरंट्स वर बॉर्न हियर ऑर युअर पेरंट्स आर इंडियन्स म्हणून सांगता देखून आतां तुवें ते सवाल विचारलें पळय बॅप्टिजम सर्टिफिकेट जाता की म्हणून आतां आधार जायना जाल्यार पासपोर्ट जायना जाल्यार तुजी भोंवती तुमची सर्टिफिकेट खंडीत जायना हय पळय आतां ते एक क्वेश्चन आसा तातूंत गव्हर्मेंट काल म्हणटा म्हळ्यार तुका आन्सर करूंक नाका जाल्यार तें आन्सर करनाका सायब हय यू नीड नॉट आन्सर तें आतां प्रोटेस्ट केल्या उपरांत तें तुवें आन्सर करूंक तुका नाका जाल्यार करनाका मुखार कशें रावता म्हाका सांगूंक जाय हय चिंता जाता आमचे आतां थोडे जायती गल्फांत आहात सो ते गल्फांत आसा तें काम करतात तिने थोडी वर्सां भेट येतात थोडी 2 वर्सां भेट येतात सो हांगा तांच्या विशयांत तांच्या विशयांत आतां कोणें माहिती दिल्यार या तांचे आधार कार्ड आनी पुरो आहल्यार नंबर आनी पुरो आहल्यार येतात ओके पक्कन तें जायना जाल्यार तो थंय डावटफूल म्हूण घालना तो रेजिस्ट्रारान तुमकां नोटीस धाडटना तुमी नान जाल्यार हांगा रिप्लाय करूंक जायना जाल्यार तुमकां NRC भितर रिकना ओके ते प्रॉब्लम आतां NPRान तुवें एस्ट्रीक मार्क केल्यार तो डावटफूल म्हणून ओके तो रेजिस्ट्रार नोटीस दिता हय अरे नोटीस दिनासतना कोणाय मुखार वचूंक जायना इट इज प्रिंसिपल ऑफ ज्युरिस्प्रुडन्स नॅचरल जस्टीस म्हणटा समा हय ताका कोणाक यू कॅनॉट कंडेम अ पर्सन विदाउट बींग हर्ड हय तशें तो नोटीस दिता नोटीस दितना तुमी आसा ते हांगा ना हां ना तेन्ना ताका रिप्लाय येना 30 days टायम दिता तो रिप्लाय येना रिप्लाय येताना तो काल म्हणटा आतां ही येवंकूच ना सायबा देखून हांकां लिस्टान घालूंक जायना म्हणून तो डिस्ट्रिक्ट रेजिस्ट्राराक सांगता ओके अलिंपुरा मनशां ना तो हांगा हय आनी हांवें नोटीस दिलें ती येवनात कालंगाची तेन्ना डिस्ट्रिक्ट रेजिस्ट्रार सांगता जायत आमी एक लिस्ट करया तेन्ना तांची नांवां भायर दवरया डिस्ट्रिक्ट रेजिस्ट्रारान लिस्ट घालतना कोणांची सैरी धैर्य आसलीन प्रोटेस्ट करचें जाल्यार ओलो आसा ताचें नांव थंय ना त्या लिस्टींत देखून ताचे जावन काल पेपरांनी प्रणलें नाजाल्यार ताणें हांगा येवन तांच्या मुखार एपियर जावन आनी परत इत्यार्थ करवेत ताचे उपरांत ती जायना जाल्यार आपले फायनल लिस्ट पब्लीश जाल्या उपरांत तुका कांय करूं जाय you will be treated as a person who is not a citizen of the country and if you come down here and you don't have the necessary papers you will be sent to the detention center actually तूं पळोवंक गेल्यार आमकां तितलें प्रॉब्लम जायना दुबळ्यांक जावचें कोणाक तें दुबळ्यांक हू आर मायग्रेटींग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ वर्क आतां हें पळोवंक येता ना तुवें थोडे सांगता येतात म्हाका म्हणजे मजा घेतात पळय इतले आमचे ऑर्फनेज आहात तांचो ऑर्फन भुरग्यांक तांकां कशें प्रूव करचें मेंटली चॅलेंजड मुसळ आहात तांकां कशें प्रूव करचें मार्गार भिकारी आसात तांकां कशें प्रूव करचें हें प्रॉब्लम येवचें दुबळ्यांक क्रिस्तांक न्ही तुका आनी म्हाका कालें जाल्यार थंय वचून कोणाक धर्न करवेत कालें म्हणी करवेत आनी आतांच्या काळार इल्लेशें समा इल्लें लागिल्यार ग्रीस इल्लो लागिल्यार तेंकां तेल आनी पुराय घाल्यार समज तुका मेळटा तांकां आतां तांकां एक सर्टिफिकेट हाडिचें जाल्यार तांणी क्यूआंत रावन तांणी खंय वचून काल म्हणी करचें तांचे कडेन पैशे ना आनी त्या दीस क्यूआंत रावल्ल्या दिसा तांची कुली गेली दिसपडटो त्या दिसा तांकां त्या दिसा म्हणलें देखून आमी प्रोटेस्ट करचें ह्या दुबळां वरवीं आनी पर्सिक्युटेड मायग्रंट म्हणून खंय तुज्या एक्टान ना आनी पर्सिक्युशन इज नॉट नेसेसरली बेस्ड ऑन रिलीजन न्ही आतां फाल्यां हांव खंयच्या कंट्रींत हांव त्या कंट्रीक गेल्ले अशें एगेन्स्ट उलयल्यार म्हाका गडीपार करूंक जाता आय एम पर्सिक्युटेड करेक्ट मागीर तें सोड तूं आतां सो कम्युनिटी म्हणलें न्ही आतां एथिस्ट घेयात आतां कितले मनीस आहात ते डोंट बिलीव इन रिलीजन देवा म्हणटात वय एक देव आसा सगळ्यांक एक देव म्हणून मात रिलीजन म्हणटाना आमकां पत्तेणी ना तशें जाल्यार तांचें आतां इंडियान जर पळोवंक गेल्यार थोडे जाण म्हणटात म्हजे कडेन म्हणलें आसा एक एटलिस्ट 10 to 15% ऑफ द पॉप्युलेशन इज एथिस्ट म्हणून थोडे जाणांक रिलीजन म्हळ्यार पिल्ले पयस आतां आमच्याच क्रिस्तांव मध्ये पळयत थोडे जाण देव आसा म्हणटात करेक्ट ते पाड मनीस म्हणून न्ही तांकां एक कितें एक तांकां तांची चिंताप रिलीजन रेजिमेंटलायजेशन इज नॉट नेसेसरी
I will follow my own. I will do good, I feel good. I do bad, I will feel bad. That is my religion. म्हणटा थोडे तांकां ते पर्सिक्यूट केल्यार तो रिलीजन ना म्हळ्यार तांकां ते पर्सिक्यूटेड न्ही अशें काल हिंगे कन्फ्युजन जालां आनी गव्हर्मेंटान सोमा उक्त्यात मनान उक्त्या तोंडान सांगू ना आनी एक म्हळ्यार हाचे भशेन करेक्ट पयलीं एक माहिती दिल्ली जाल्यार अशें अशें करता अशें अशें आनी तुमकां अशें जाता अशें जायना ते इल्ली समजून करेक्ट दिल्ली जाल्यार एक घुसपट गोंदळ जाती ना आतां म्हळ्यार पुरो एक घुसपट गोंदळ म्हणटा कालें जाता फाल्यां आमी आसांव गी आमकां थंय कुडायतात की कालें कितें म्हळ्यार एक भियान म्हणलें बरें आतां गव्हर्मेंटान कालां गरजे म्हण सांगल्यार गव्हर्मेंटान समा स्पश्ट करून सांगात हळे हे रुल्स आतां तुका सांगात जाल्यार हांवें आतां सिटीजनशीप अमेंडमेंट एक्ट केला आनी आमी सांगलां ह्या अलेपरा मनशांक आमी सिटीजन कशें तांणी एप्लाय करीत ते रूल सांगू ना आतां एप्रिलांत NPR येता NPRांत 15 आयटम्स पयले आमी आन्सर केल्ले आहात आनी 100 तूं ऍड करताय आनी कितें 100 सांगू ना आमकां खंयचे घेवन आमी आतां हांवें तुका 100 सांगले पळय हे हांवें काही वाचल्ले गव्हर्मेंटान सांगले न्ही सांगलें आमकां परत विचारतना आतां सोड NRCक रूल्स जाय ते म्हणना कित्याक म्हण सांगल्यार NRC करचे आमी NPR ताका रूल जाय ते म्हणना NPRांत डावटफूल जाले ते तांकां चान्स दिल्या उपरांत तांणी इफ दे डू नॉट फॉलो दीस वन दे वील नॉट बी देर आतां तांकांय कालें गेलां आमी तांकांय कालें द रूल इज आमी आसामांत पळयल्या बरें तांकां एक म्हयनो दिता टायम 30 days आर गिवन टू दे फायनल काडच्या पयलीं 30 days टायम मागीर तांणी फॉरेनर्स ट्रिब्युनल म्हूण करता त्या ट्रिब्युनला लागून पेपरां दाखयता थंय जाल्यार परतून तांचें नांव ऍड करतात अशें इट्स अ सॉर्ट ऑफ एलिमिनेशन आफ्टर यू हॅव फावंड लॉट ऑफ पीपल आर नॉट इन द NRC देन यू डू एलिमिनेशन म्हळ्यार फस्ट थंय करता न्हय म्हळ्यार 40 लाख लोक पडून न्ही मागीर 19 तशें उणें केलें उणें अशेंत बाय एलिमिनेशन तुवें पेपरान दाखोवची तुवें व्हरून हें करचें आनी परत देन यू आर एडमीट हें ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾಲ म्हणून सांगल्यार गव्हर्मेंटान स्पश्ट जावन कोणाक कालें कितें म्हणून सांगून आनी एक काल जाला म्हळ्यार हिंदू मुस्लीम म्हणून जालें आतां मुस्तना कडेन हांवें कोडयाळ उलयतना तांणी सांगचें घालें म्हणून सांगलें दीस इज अ हिंदू मुस्लीम इट इज नॉट अबाउट हिंदू मुस्लीम आय टेल देम इट इज नॉट अबाउट हिंदू मुस्लीम इट इज अबाउट द पुअर पीपल इररिस्पेक्टीव ऑफ वीच रिलीजन दे फॉलो आतां पुअर म्हणटना तुजें ब्लड ग्रुप म्हणजे ब्लड ग्रुप डिफरंट आसात मात ते ब्लड सेम न्ही मनीस तो मनीसच न्ही आतां एक वायरस आयल्यार तो वायरस सोदून येताय हांवें कोणाक सापचें म्हणून क्रिस्तांवांक सापया पयलें म्हणून तशें न्ही न्ही करेक्ट आतां आमी एका आस्पत्रेक मनीस एडमीट जाला रक्ताची गरज आसा खंयच्या जातीचें रगत तूं ब्लड बँका वचून काडलें आनी दिलें आनी थंय ब्लड बँकान तूं पाठीन दिताय एक 4 तुजे 10 जाण फ्रेंड्स येवन फाटीन दितात ते कोण म्हणून तुवें खंय नाट गेले थंय ते ब्लड बँकाचो बरयता की ए पॉझिटीव कांय गेल्लें हाचे तो मनू तो म्हणून ते बरयना न्ही हें कित्याक लोकांक अर्ज जायना म्हणून हांव विचारता दीस इज नथींग बट द पुअर पीपल आय एम टॉकिंग अबाउट द पुअर पीपल आनी आमच्या पुअर म्हणून सांगल्यार हांवें तुका सांगलें बरें म्हळें दुबलीगाय नॉट ओन्ली वीथ डॉक्युमेंट ना तांचे कडेन शिकप ना तांकां कालें म्हणून गोत्तो ना थोड्या जाणांनी कालें घालांक वता बिहानंत सुसायड केलो एक्चुली ते NRCंत पडचे बिहान आमकां कालें घालता आमकां कितें जाता कोणाक कालें काडना डिटेन्शन सेंटरान घाल्ल्यांत 100 जाण मेल्यात मेडिकल ट्रिटमेंट नासतना मेल्यात भुरगें जल्मल्लें मेलां हे पुरो पळयतना पळय बेजार जाता आनी थंय NRCंत थोडे ओके सम पीपल मे हॅव गॉन हू आर वेल टू डू आय डू नॉट नो मेनी फ्यू वील बी देर बट युजली मेजॉरिटी इज पुअर देखून प्रोटेस्ट करचें जाल्यार इट इज प्रोटेस्टींग फॉर इन्क्लुजन ऑफ पुअर पीपल इट इज आवर ब्रदर्स let us not segregate people on the basis of religion because religion is a belief it is a faith ताचे वयर लोकांक डिवायड करचें आपलें तें म्हाका समज हांवें पयलें पळोवन मनीस घेवन तितलें म्हळ्यार आमी एक बरें मनशापणाची मनशापणी फस्ट मागीर ताची जात का आनी परत मागीर पळोवन ती गरज ना
तशें डिटेन्शन सेंटरान घालून दोग दोनशे तांकां कळलें कितें तांकां कांय गुत्तू ना वॉट इज देर फ्युचर नोबडी नोज वॉट अबाउट द चिल्ड्रन देर विल दे गेट एड्युकेशन आतां तुवें डिटेन्शन सेंटर म्हणून सांगलें आमकां हांवें पळयल्ल्या प्रमाणे फोटोनी पळयल्ल्या प्रमाणे डिटेन्शन सेंटर आसा डिटेन्शन सेंटरा भितर इस्कालें डिटेन्शन सेंटरा भितर तूं आमकां एक हॉस्पिटल घाल दिलें हें पुरो आमकां कांय गुत्तू ना आतां आमच्या मंगळुरा विशयान उलोवचें जाल्यार सो हांगा सारकें व्हडलीं प्रतिभटनां जाल्लीं आमच्या दोळ्यांक दिसनात पण ह्या विशयांत थोडे जाणारे या थोडे व्हड मुखेली जावं कोणी ह्या विशयान चड उलोवंक की फुडें आयिल्लें दिसना ह्या विशयान तुमी कितें म्हणटात पळय एक कालें म्हज्या प्रमाणे कारण कालें म्हळ्यार डिसेंबरांत पळय ते येयल्लें गलट जालो शुटिंगान दोग जाण ताचे उपरांत भोवशा एक कालें म्हणून सांगल्यार लोक भियेला आनी एक कालें म्हणून सांगल्यार ह्या प्रतिभटनेक परमिशन तेदलें दिवना तशें जावन आमच्या आवर मुस्लीम ब्रदर्स हॅड प्रोटेस्टेड इन अड्ड्यार हांवें तें बरा ल्हानपण पळयतना आमचे पुरा प्रोटेस्ट नेहरू मैदानाचेर आसताले हय थंय अड्ड्यार वचून करीत म्हणून तें जालें आमच्या क्रिस्तांवां मदें आमी कित्याक मुखार वचूना म्हाका स्पश्ट जावन तें आन्सर करूंक जायना एक जावं येता कितें म्हणून सांगल्यार थोडे जाण म्हणटात आमकां ताका लगवना सायबा आमी क्रिस्तांवांक ॲड केलां अँड क्रिश्चन्स म्हूण आसा देखून आमी कित्याक बेश्टें हें करचें मुस्लिमांक जाल्यार तांचें नांव ना देखून तांकां मस्त प्रॉब्लम येत देखून तांणी प्रोटेस्ट करचें एकच तांणी आतां प्रोटेस्ट करचें नाजाल्यार तांणी डिटेन्शन सेंटरा वचचें देखून ते प्रोटेस्ट करतात अशें चिंता आमच्या आमचो कम्युनिटीन आनी एक जालें म्हळ्यार आमी प्रोटेस्ट काल्या करचें आमकां कांय ना आमकां प्रॉब्लम ना आमी घरा येयल्यार आमी दाखयता आमचें नांव आसा आमकां कांय जावचें ना हें खंयचें चिंता पूण सांगल्यार हें हिंदू मुस्लीम चिंता जे ते मुस्लीम ते हिंदू ते क्रिस्तांव तें चिंता कोण येदोळ मिसर म्हजे कडेन उलयल्लो मनीस दुबळ्यां खातीर हांव वचून हें करता म्हणून कोणें सांगना म्हळ्यार आपण आपणाक देव समेजता म्हणलें बरी ताचें मात चिंता आतां कशें आतां तुमी म्हळें पळयत आतां तुमच्या उलोवण्यांत कळ्ळी तुमची बिरमत म्हळ्यार एक दुबळ्या खातीर आमी दुबळ्या खातीर कश जातात म्हणून तुमकां ताचे विशीं बरें तुमी आनी जोडला म्हळ्यार आमी पळय इकॉनॉमिक्स बूक आनी पळय वाचल्यार तुका कळटा वॉट इज द इकॉनॉमी ऑफ द पुअर आतां एक 10 वर्सां जावन आमी तांकां भायर हाडना पॉवर्टी फ्रॉम बिलो पॉवर्टी वी आर ब्रिंगींग देम अप बट इकॉनॉमी आतां सपोर्ट करना जाल्यार ते फाटी येतात दे गो इन टू अ पॉवर्टी ट्रॅप म्हळ्यार तुजो ह्या वर्साचो इन्कम इज ग्रेटर दॅन नेक्स्ट इयर्स इन्कम म्हळ्यार ह्या वर्सा तुका मेळिल्लें नेक्स्ट इयर मेळटा की ना म्हणून ना देखून यू गो बॅक इन टू पॉवर्टी आनी आमच्या देशांत आयल्ली पॉवर्टी पळोवन गेल्यार तुका यू वूड बी सरप्रायज्ड that the poorest of the poor spend 1 rupee a day on cereals and pulses per person and that also a family means a family of 4 that means eka family 4 रुपये खर्च जातात for eating cereals and pulses तांच्या मध्ये इल्लोसो ग्रेस्त आलो इल्लो ग्रेस्त म्हणून सांगूंक जायना दुबळे गायत दे स्पेंड 2 rupees 50 पैसे पर पर्सन अ डे दॅट मीन्स 4 जाणांक 10 रुपये खर्च जातात आमी थोडे बडे चिंतना पयशे खर्च जाता दुबळीगाय इतली आसा की यू विल बी सरप्रायज यू विल बी शॉक्ड ते काम जाता कोताय कोणी तांचे अशें उलयना तांकां एक कितलें कश्टात आमी रावले आंबोडो येयलो 30-35 रुपये दिले थंय दुबळो आयिल्लो चिंता पिवेत गी हांवें म्हाका 35 रुपये हांवें खर्च केल्यार म्हणजे म्हयन्याचे खर्च केलो आतां म्हळ्यार बुकेल्या मात कळटा की त्या बुकेचो महत्व कितलो करेक्ट देखून हांवें म्हजें कालें म्हणून सांगल्यार आमी प्रोटेस्ट करचें जाल्यार आमी प्रोटेस्ट करचें नॉट बिकॉज ऑफ रिलीजन इट हॅज टू बी अ प्रोटेस्ट टू हेल्प द पुअर आमचे कोणी जावन दी तो खंयची जात जावन दी खंयची कात जावन दी कालय जावन दी ताका आमी डिटेन्शन सेंटराक वचूंक आमी हेल्प आमी सोडूंक ना देखून हांवें म्हज्या प्रमाणे आमी खंयच्याय लेवलार पॅरिश लेवल या विलेज लेवल ग्राम लेवल खंयच्या लेवलार आमी एक
ल्हानशी टीम करचें जणवायचें टीम आनी त्या दुबळ्या मनशांक हेल्प करचें खंयचीं डॉक्युमेंटां जाय तुका खंय तोंडाडी ती खालें करचें कितें करचें तांकां समजोवचें तांच्या कश्टांत आमी एक वी शेअर इन इट अँड वी सी टू इट दॅट दे डोंट गो टू द डिटेन्शन सेंटर दिस मस्ट बी वॉट वी शूड डू as Catholics, as Christians, we should reach out to the poor and not make it look like it is a Hindu-Muslim issue. And politics are अडूंगच वय all politicians are the same. They build a bridge where it is not required. करेक्ट बरें सर आज तुमचो मोलादीक वेळ तुमी हांगासर येवन आमकां दिला तितले मात न्ही CAA म्हळ्यार कितें NRC म्हळ्यार कितें NPR म्हळ्यार कितें ह्या विशयांत तुमी तुमचे आसली ती जाणवाय सर्व आमच्या विक्षकां लागीं वांटून घेतल्या तुमच्या ह्या बऱ्या मनाक हांव कार्मेल किरण चॅनला तर्फेन आनी सर्व विक्षकां तर्फेन तुमकां काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमी एक विशेश करून एक संपन्न व्यक्ती जावन एक सामाजीक सेवा दितात आनी ह्या तुमच्या सेवेक तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर देव दराळ बेसांव हांव वतून दिवन मागता आनी तुमचे द्वारी आमच्या समाजीक आनी विशेश करून दुबळ्या लोकांक मस्तानी मस्तीचो उपकार जावं अशें म्हणून मागता आनी ह्या उतरा द्वारी तुमकां हांगासर आयिल्ल्याक काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा Thank you.